ओय एल्वीस आजच्या कार्यावळीन तुका मागीर म्हाका येवकार कारण हो तियात्र फाल्यांचो दीस मुखार व्हरूंक तुजो एक वाग न्हय पूण शिवाचो कसो वांटो आसा कारण तूं पास्कवाल रोमा आमी बराबर झगडोन आनीक ही स्क्रिप्ट एक वेगळेंच रूप कशें दिलें खरेंच ह्या खिणांत सोबे माजार सांगूंक म्हाका उमेद भोगता जितले आमी भासाभास करून हो तियात्र मुखार हाडलो तितलोच नेटान तो ऑडियन्सा मुखार वेचो अशें आमकां दिसता तरी आसतना आमचो जो एकूच शो जाला आमकां म्हणूं येता की ऑडियन्सान एक उबे रावन कशे क्लॅप्स दिल्यात आनीक हो तियात्र कशे पद्दतीन आनीक मुखार वचूं येता हाचेर तुजें मत कितें आसा तियात्र लोकांक पयलो शो खूब आवडलो म्हण लोकांचे तोखणाये वरवीं गमन येता आनीक फुडें म्हज्या हिसपान म्हाका जाल्यार दिसता तियात्र लोकांक आवडटलो पूण आमी जो नेट सुरवातेक सावन दवरला तो शेवटाक सान पासून आमी दवरपाक जावो आनी त्याच नेटाचेर आमी रावले जाल्यारच शो तितलो नेटान चलतलो लोकांक लायक जातलो आनी जी तोखणाय जे एप्लॉज फर्स्ट शोवाक मेवलां तेंच एप्लॉज फुडल्या शोवाक आमकां जरूर मेवतले हातूंत दुबावन देखून जे भाशेन एल्वीस लागींच्यान ह्या तियात्रांतल्यान मिसळ जावन वो वावर एक खान मारून मुखार वता आसतनाच ताचे काळजांतले अनुभव ताणें तुमच्या मुखार उक्तायल्यात आनीक तेच परी हांव तुमकां हे खिणांत मागूंक सोदतां की तुमी सगल्यांनी व्हडा उमेदीन येवचो आनी हो तियात्र पळोवचो देव बरें करूं तुकाय दिवपाक मिनिट मिनिट पाव तो आता ते म्हणजे माशा काम म्हणा मरे ते जिलेबी नागे बाल ना तेमला ते माक सारखे लायक जाता तू का लायक जाता तू माक सांग कित करपाचे तू होगा आमगे माशा गोट कोन दे रे गोट कोन दे बाबरे प्लीज गोट कोन दे पाचे तू काय बी नाका सगळे म्हणजे पळे हांव कता हांव माय तू कितें का होय पाके सांग हांव कता गोट करपा मरे कित काम करता एक काम करपाचे कितें उदकील हेवी कलर पाचे आणि तेजे रोकोपाचे तू मागे गॅस कोन कोन राव गोट जातलो जीवितभर गोट जातलो तोकले नावाला तेस्को गोट ने रे पण आमगे माशा कोण दे मोठा एस्को माझे मोठाचे कोण दे मोठा माशा प्लीज एस अहो हे जेता हिच भायला ते गेली अगोर किती सांगून बिस्कुट घाली अगोर किती तर होते अरे तुम्ही किती जाय रे आज ट्यूशन आले तुका ना सरान हॉलिडे लाम काय ना काय ट्यूशन आयच सरान हॉलिडे दिल्या सो इथे का बाहेर पळालो अरे आई घरा का तुक लागा शिरग्या कोण डोलाले त्या खबर नाही असल्या त्या लागा ते तुक हॉलिडे दिल्या केसो पार तेशी तर त्याच्या गेच काय नु मला तो बरो कोण किती म्हणते तू ते कोण येत आहे की तू तो सुजी सुनीता कोणती ना कोण तिमाना चोळ मध्ये सांगतालो म्हज्या बरोबर कॅनी आसा कॅनीन ह्या पयल्याच शोआक ताणें भुमिका केल्या आनीक बऱ्यांतली बरी कॉमेडी लोकां मुखार ताणें मांडल्या आनीक ह्या कॉमेडींतल्यान म्हाका दिसता आमी ताचेच अनुभव ताच्याच तोंडांतल्यान आयकून घेवन तुमचेर शिवरायल्यार बरी वय हय म्हणजे तूं कॉमेडी लोक कितें म्हणटाय एक्चुली कॉमेडी बरी जाल्या आनी सावंडे ऑडियन्स जे पड लाफ्टर दिताले त्या प्रमाणे म्हाका जाता बरी कॉमेडी बरी हाडल्या सो तेज बरोबर एक्टींग करपाक मार्कूस सॅबी बेटी तेज बरोबर एक्टींग करपाक मिगली बी आनी उमेद वाडला आनी एक्श कोन्न आमगे कॉमेडी बरी जातली आनी लोक आमगे कॉमेडी मानतले म्हण हांव समजता आनीक हो तियात्र खंय पासून पावं येता एक्चुली ती एक्चुली न्हू देवा हाती हा पूण तियात्रा स्टोरी वायज न्हू म्हाका दोन लोक सांगताले की स्टोरी बरी आहा म्हण कळटा न्हू तेजे कोटा आमकां जायत होप आहा देवाक जाय जाल्यार आमी जायत वयर पावपाक शकताय न्हू हय तुज्या विचारांक देव बरें करूं या थँक्यू दागाने वाला किती झाले गिन्याने वाढवून एलिसा होतोस आमच्या देशाचे हुशार नागरिक 1500 रुपयाच्या नोटाक बुलावून आपले कुर्सीस विकतात आणि कुठली पाव वसप दोघी गोदीन साधतात आणि तातले दोले मोत्यानी लुटलेल्या दुवाच्या बळात निरोप राजा निधीचे फॉरवर्ड मागतात झाल्या हे मुलीस गिन्यानान वाढल्या तू किती म्हणत शकता हांव तुझ्या उतराची सोजमणी सोजमोक ना डॅडी नितराल्या गुटा हो सोपे पण निधीचे दोन कोतेल्या जागो करो हो वागो हे तू म्हाका म्हणटा तो या उतराची सोजमणी मिळाली तुका डॅडी आरशाच्या घरात राहा दुसऱ्याच्या घराचे खातो शेवटी नका एक्का उतराचा मुनी सांग आणि सोप किती ते जाणा सांग सोपता
एका उतराचो दीस तसोच एक महान समाजसेवक म्हणून हो समाज तुका रेस्पेदानी मान दिता पण तुझ्या समाजसेवे फाटल्यान कितें लिहिलेलें आसा तें कळच म्हाका ये तुझ्या समाजसेवेक हांव कितें म्हणो किबली तू शिवे भाय गो पावता न्हय पूण पावलो डॅडी या वेळार म्हाका एकूच जाण जावसाय तुवें इस्त्राचे मोठे आरोप घालून ताका पुलिशेन कित्याक केलो दिना तोरी दिगंबराला दीस एकदम काढले बारी ताच्या हाताना ताच्या बैलाची आसताना दोरी ताच्या बैला आपल्याक जाय तशी मस्ती कोरी ताच्या कोदेलीच्या दोक्यांक धरून ओडीत तोरी तो रोकडो थारायतालो दिवन पान सुपारी ताची रिक्षा कितले पावटी ते पंक्चर कोरी पूण दिगंबर फूल काडून काडून वारे मारी तो सीएम जावन ताका कसलो पावर नासलो होम मिनिस्टर पासून रावे नायक आसलो तो हिजड्या भाशेन 5 वर्सां पोदेलीर बसलो सगळे तांच्या हातान सोडले आनी आखरेक फसलो म्हज्या सांगाताक तुमच्या आवडीचो आनीक चड मोगाचो फ्रांसीस दे तुवें आसा जायते जाण म्हाका ताच्यो व्हिडियोज जावं ताच्यो कॅसेट्स ताचे फोटो म्हज्या लागीं मागतात ह्या खिणांत तो म्हजे बरोबर आसा आनीक फ्रांसीस फाल्यांचो दीस ह्या तियात्राक आमी सगल्यांनी एकठांय जावन लागींच्यान खान मारला म्हणटोच ह्या तियात्रा वयर तुका कितेंशें सांगून दिसता म्हाका सांगून दिसता म्हणजे इतलेंच की मनीस बरो आहा तो जायत कोत्ता संवसारान पूण पांयांनी लिजात जावं देवान हें केलें रचने प्रमाणे कितें हें जाल्लो आसता मनीस तो पासून आमच्या बरो सगळ्यात हुशार आसता आनी आयज हो सेबी म्हणटा तो आपल्या पांयांनी सारको ना हाती ताचें सामकें ना इतलो तो रेजर आसतना पासून देवान ताका एक गूण दिला बरो गूण दिला तियात्र बरोवपाचो गेलो तियात्र ताचो अनाचो नासलो पूण आयकोन जाणा की तो तियात्र बरो जाल्लो म्हणून सो हे पावटी म्हाका दिल्लें आसूं हो भुरगो आनी तेजे इतलें हात पांय पण सारकें नासतना तो इतलो वावर करता सो हांवें आमचो झेवियर बाब मार्कूस टोनी द रिबेंदर लॉरी ट्रॅवासो हें सगळ्यांनी खाण मारून ताका वयर काडून जाता जाल्यार तेजे तियात्र बरो हिट करपाक ट्राय करुया म्हणून पावल मारला फुडल्या लोकांचेर आनी देवाचेर हय खरेंच कारण जे भाशेन आदीं जो शो जाला त्या शोवाक सगल्यांनी वाखाणलो किरीतपणी ज्यो थंयसर जायते पाद्री आसले जावं माद्री आसल्यो जो ऑडियन्स आसलो ताणें एक वेगळे पद्दतीचो क्लीन कॉमेडी कांयच वल्गरिटी असलें कांयच नासतना एक वेगळो निमाणो शो ह्या सिजनांतलो पालकाचेर देंवला ताका जायत्यो परबी दिल्यात हांवूय ताका देवा कडेन मागून बरी सावध भलायकी आनी बरें यश आवडटा आनी तुजो शो बरो सुपर हिट जाल्या प्रमाणे मागता आनी आमचो तेको ताका आसतलो चडान चड देव बरें करूं पयले सुवातेर हांव तुज्या लागीं बॉक्सांनी मागता हांव जाणा तुज्या लागीं चड वगत उबो रावंक जायना म्हणून पूण तरी तूं म्हज्या उतराक आयिल्लो म्हणून कित्याक तुका हांगा हाडून एक बऱ्या मनशाक सुतरावपाक हाका तुका हाडचो पडलो हो जावन आसा तियात्राचो डायरेक्टर तेज्या लागीं चड वगत उबो रावंक जायना पूण हांवें तुमकां लागून हाडला ताका शाबास देवान तुका रोचला हे संवसारान धाडला देवाक मारी नाकाय ताला इतले देवान दिवन तुका कांय दिवंक ना म्हणून कित्याक देवाक मात्ताय फाला कान दोळे आपाये आनी कित्याक जाये हे सगळे देवा लागच्यान मेवला तोर मायता म्हाका हांव विचारता तुका सांग तुवें देवा कितें दिला सांगता तुका नांव मेळोंक जाय म्हूण मिनिस्टर जावंक चिंतनाका ओड धूड म्हाका जावंक जाय म्हूण वायट रस्त्यान चलोन चोरी कोण नाका आपल्याक पेपरार फोटो येवंक जाय म्हूण जितो मारून महान जायनाका
म्हज्या सांगाताक आनीक एक खोडेगांत कातोरिस्ट मार्कूस वाज आसा. मार्कूस हो तियात्र ताणें वेगळे पद्दतीन उखलून दवरला. म्हणटच ह्या खिणांत म्हाका दिसता मार्कूस तुज्याच तोंडांतल्यान हांव कांयच तुज्या तोंडान घालिना, तुवेंच सांगचें. चेतन बाय पयलीं स्वाती देव बरें करूं म्हणटा तुजे इंटरव्यू लागून आनी तशें आमचे कॅमेरामॅन म्हळ्यार कित्याक तुजी ही आर्ट आनी ही स्टायल म्हाका पयलीं स्वातीर एकदम बरी लागल्या. आनी पयले समज अशें कांय केन्ना दाखयनासलें पूण जें पळय तूं पळय आतां दाखोवंक लागलां हर एक तियात्राचेर तितून जायते डायरेक्टरांक जायतो फायदो जाला आनी लोकांक कळटा की अमके तियात्रान अमकें कितें ही स्टायल तुजी तुवें पळय आयडियार काडल्या ती म्हाका एकदम बरी लागल्या आनी आमची गोंयची पसून पळयतात. देव बरें करूं. दुसरे सुवातेर सेबी बाबा तियात्र हांव दुसरे पाट नाचता. गेलेय फावटी हांव नाचलोलो तेचे आनी बी तशें बात आनी तो एक बरो बरोयणार म्हणून म्हाका तेन्ना गवमलेलें आनी तो म्हजेशी येयलो तेन्ना हांव ताका उक्तेपणान फुडें सरलो तेजे हितून हांवें काम करूंक आनी बरी कांतारां म्हणून हांवें नावल्या. आनी हे फावटी तेणें परतून म्हजेशी येयलो. म्हाका टायम नासलो बिलकूल कित्याक हांव जायते तियात्रान नाचता तरी पूण हांवें ताका ना म्हणून म्हाका काडी जावंक ना कित्याक तो एक बरो मनीस आनी आपल्या लागीं घोडो ना वो जायना तेज्या एस्तादा प्रमाणे तरी पूण आपल्याचें गिन्यान वापरून आतां ताणें इतलो बरो तियात्र बरयला आनी इतली बरी मॅसेज दिल्या आनी तेज्या उतराक आनी गोडेक तुजे उतराक लागून सगळे एक्टर व्हडले व्हडले आमी पावनाय तरी पूण ह्या तियात्रान येयले देखून हांव मागतां देवा लागीं की हो तियात्र तेजो सगल्यांनी पळयचो लोकांनी आनी हाजी बरे सब्जेक्ट वो बरी मॅसेज घेवन वयची म्हणून. पळय जे भशेन मार्कुसान सांगलां तेच भशेन जो शो जाला त्या शोवाक लोकांनी खरेंच वाखाणला. म्हणटच हांव इतलेंच सांगता की सगल्यांनी हो तियात्र येवन पळोवचो. आमच्या ह्या तियात्रांतले जायते कलाकार आसात पूण आमकां वेळ थोडो आसा. सगळे कलाकारांच एकूच बरोबर आमी तुमच्या मुखार तांचे कॉमेंट्स दिवंक हाडूंक शकनात. तरी आसतना तांचे थोडे व्हिडियोज तुमकां आमी दाखयतात. आनी मार्कोस तुवें म्हाका वेळांत वेळ दिलो आनी तुज्या सांगाता म्हाका उलोवंक ह्या खिणांत भाग मेवलें ते पासत सगल्यांक तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आसतना मार्कोस तुकाय देव बरें करूं म्हणटा आनी आयची मणकामती कार्यावळ हांगाच सोंपयता. सगल्यांक तुमकां आदेवस आनी येयात आनी पळयात तियात्र फाल्यांचो दीस. माय पायच्या आयकुना बऱ्याक पावतलो ना तर तुका जमनी वेलो धुल्लो खावचो पडटलो. कितें म्हटलें? वस्कोत गिन्यानाच्या मनशान जाणवायच्या उतराची सोजमणी मेवची ना. जरी तर हांव वस्कोत गिन्यानाचो मनीस आनी म्हाका तर जळवायच्या उतराची सोजमणी मेळना जाल्यार तुज्या बेंचार इल्ले तरी गिन्यान कित्याक ना? तेणी तुका मात तरी लॉस दिसना. तूं हे घरान आसतना ही तुजी गोरकाडी चक्काच्या सांगतात आख्या गांवांत पळोवन मौजा मारता. असो रॉय कितें घडलां तें हांव कांय नकळो. पूण हेस्टर ज्या मापान तूं दिता त्याच मापान तूं परत घेता. तुज्यो फिलॉसॉफी म्हाका आयकूंक ना. आयकूंक नाका जाल्यार सोडून दी मरे. तुवें वर्सां मारपाची आनी हांवें मार खावपाचो. हेशन आज तुकाच लागले घरान आत्ते आसले पोते जाता. म्हाका लागून न्हय पूण तुका लागून. म्हाका लागून होय तुका लागून. म्हाका एक सांग हो दवदिरो तुजो कोण? म्हज्या आकांतेच्या वेळार म्हाका पाप्याच पडवतो. कुपार पूण सर्वांक लॉस दिसता. कोण कोणाचो कुपार? कोण पातकी आणि कोण घातकी? तू 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 वेळ येतोस हे सगळे थावे जातले.